कारण पहिलं आज महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा. आयचो दीस त्या हिंदू धर्मात खूप महत्वाचा असा आणि आम्ही सगळे शिव भक्तांक आयचो दीस आम्ही केन्ना काय वाट पळयतात वतलो केन्ना दीस येतलो काय म्हणून. आणि आज पळयता भाविकांची गर्दी हांगाच येतात प्रत्येक देवळात आज शिव अभिषेक करपाक आम्ही लोक उत्सुक असतात. आयच्या दिसा अभिषेक केलो आणि बरो असे मानतात आणि अशें करून सगळ्या देवळांनी आपापल्या देवळांनी लिंग दवरून खंयतरी ताचेर अभिषेक करप आणि आपल्या सगळ्यांच्या आपल्या फॅमिली खातीर आपल्या कुटुंबा खातीर बरें मागप हे सगळे आमी करतात. आणि अशी मान्यता आसा की आयच्याच दिसाक शिवान आज तांडव केल्लो म्हणजे नृत्य ताणें केल्लें आज तांडव केल्लो आणि त्या खातीर आज जागरण करून आमी आज ही महाशिवरात्र आमी बऱ्या आनंदान उत्साहान मनयता. हांव समेस्त गोंयकारांक ह्या शिवरात्रेच्यो शुभेच्छा दिता आणि समेस्त गोंयकारांच्या जिवनात बरी आनंद घेवचो बरें तांचे आरोग्य तांकां बरें लाभचें सगळ्या क्षेत्रांत ते बरे वयर सरचे आणि सगळे खुशाल असते हॅपी असते इतले हांव मागता देव बरोबर.